Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फोंडा तालुक्यातले एक युवा तडफदार नेतृत्व बाब राजेश वेरेकार आणि आयज आमचे CLPचे लिडर दिगंबर बाब कामत हांच्या हस्तुकी तांचे काँग्रेस पक्षान आमी रितसर प्रवेश केल्ले आसा। काँग्रेस पक्ष जेन्ना जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पक्षान एक पीपल फ्रेंडली सरकार दिल्लें आहा। लोकांच्यो भावना समजप, लोकांच्या भावनेची कदर करप हें काम काँग्रेस पक्षान केलें। निवडणुकाक आज नगरपालिकेची निवडणूक जाली, ताजेर लोकशाही पाळपा लागून हायकोर्टान वचचें पडलें, सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें। तर असो एक आज खंय तरी लोकशाही जर टिकोवन दवरतली जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष होच पर्यायी बरें सरकार आमकां दिवंक शकता। मिडियान काँग्रेसीक फोंड्याच्या तिकेटीचे विचारले, जाप आयकल्यार रवीचो पत्तो कट करपाची तयारी। काँग्रेसीचोच MLA आमदार आसा, सो तेन्ना तुमकां कितके डिफिकल्ट वतले हे करपाक की स्वताची एक क्रिएट करपाक? म्हाका राजकारण नवीन ना, हांवें ऑलरेडी विधानसभेची निवडणूक फाटल्या एका अपक्ष लडयला, सो म्हाजें राजकारणांतलें काम चालूच आसा, समाजकारणांतलें काम चालूच आसा। सो म्हाका दिसना कितें डिफिकल्टी आसा म्हणून। हांव आज जो फोंडेचो आमदार आसा रवी नायक, तो बरो एक सिनियर काँग्रेसमॅन, ताजे गायडन्स हें आमकां मेळटलेंच। त्याच बरोबर आमचे अध्यक्ष आसा गिरीश बाब, तर यांच्या दोगांच्या गायडन्सा अंडर हांव ह्या पक्षाचें काम फुडें व्हरतलो। म्हाका दिसना कितें कितें डिफिकल्टी येत अशी, की पक्षान लोक येतले, खूब जाण आसतले, केन्ना केन्ना पॅरल लिडरशीप जाता, पूण ताजो कांय इफेक्ट पक्षाचें काम फुडें व्हरपाक पडना अशें म्हाका दिसता। आणि रवी बाब म्हणटा तो एक हें सारको ब्रॉड आनी सदांच ताणें हें युवकांक मुखार काडलेलें आसा। आज ताणें इवन आपल्या चल्यांक सुद्दां पॉलिटिकली तिणें प्रमोट केला आसा खंय तरी, आनी म्हाका अपेक्षा आसा की रवी बाब राजेशाकूय बी आपल्या चल्या भशेन फोंड्यान प्रमोट करतलो। काँग्रेस पार्टीक एंट्री घेवपाक सगळ्यांक दार फुटलें। तिकेट दिवपाचो विशय हो वेगळो, हो दिल्लीची आमची लिडरशीप सिस्टम आसा त्या सिस्टमींतल्यान। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक।